ही शेतां सगळीं रोयल्यार बरे भाशेन रोयल्यार जाता, पूण जेन्ना कमिटी जी आसता तेणी फुडें सरपाक जाय आनी जे कोण रोयताय तांकां कमिटीन त्रास करपाक उपकारना. आतां ही हांवें रोयलां, ही गेलीं 8-9 वर्सां हांव रोयता ही, पूण जे कमिटीचे मेंबर आहाय ते थोडे रोयनाय. गेले फावटी चॅरमॅनान रोयलां, दुसरे कमिटीचे कोणेय रोवंक ना. आनी जे कोण रोयताय तांकां ते उदक भरून त्रास करतात. हे कमिटीचें काम आसता. पूण हितून मामलेदार तेणें तर सारको एक्शन घेयत जाल्यार फुडल्या वर्सां ही सगळीं शेतां रोवपाक जाता. आनी जर तो कमिटी तर रोवपाक जायना त्या कोटे एफोर्ड करपाक जायना जाल्यार फुडल्या वर्सा 50% हें म्हाका दिवचें, 50% हांव रोयतां आनी मामलेदारान आनी गोवोरमेंटान म्हाका हेल्प करचो. कित्याक हांव हेजो 6 वर्सां चॅरमॅनूय आसलो. त्या टायमार पारेकरान हो बांद करून ही शेत रोवपाक म्हूण केल्ली. आनी फाटींच एक 2-4 म्हयने पयलीं WRDन एक टेंडर गेलोलो हे सगल्यो होडी उसपुपाक, पूण थिंगा इल्ल्योश्यो होडी इस्पिल्या आनी हें बंद केलां. आनी हें सगळें कांय उस्पी नासतना दवरलां, काम बंद दवरलां. पूण हेजेर आमच्या डायमंड CMन हें एक्शन घेवचें की ती उरल्या ती कित्याक उसपोंक ना. तेजो टेंडर ऑलरेडी जालो, उसपुपाक म्हूण केल्ली, ती मदें बंद दवरल्या. आनी म्हाका आमच्या CMचेर विश्वास आसा, तो आतां डेप्युटी CM शेतकारांक रोवपाक हेल्प करता. पूण तेच भाशेन ही शेतां रोवपाक हेल्प करचें आनी आमचे MLAनूय हितून मातशें हातभार लावन मामलेदाराक सांगून जे कोण रोयनाय तेंचेर ताबडतोब एक्शन घेवचें.